उंड्या रुपारली पोन हजारा साई सदा राखून तो रावलाय वोडा मोगान सोम्या उंड्या रुपारली पोन हजारा साई सदा राखून तो रावलाय वोडा मोगान सोम्या सर पडून तुका भक्तीन वंदिताव निजा देवा तुका आराधिताव सर पडून तुका भक्तीन वंदिताव निजा देवा तुका आराधिताव. दैविका कुळत तुझी बोगली सौम्या आमी वेंगेन तुझ्या घेतलाय पातकी आमी तरी दैविका कुळत तुझी बोगली सौम्या आमी वेंगेन तुझ्या घेतलाय पातकी आमी तरी सर पडून तुका भक्तीन वंदिताव निजा देवा तुका आराधिताव सर पडून तुका भक्तीन वंदिताव निजा देवा तुका आराधिताव. कावणे तावून तुवें कुर्सा पर्यांत सोम्या मोगतो केलोय आमचो वर्ते दयेन तुजे कावणे तावून तुवें कुर्सा पर्यांत सोम्या मोगतो केलोय आमचो वर्ते दयेन तुजे सर पडून तुका भक्तीन वंदिताव निजा देवा तुका आराधिताव सर पडून तुका भक्तीन वंदिताव निजा देवा तुका आराधिताव. कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुझी स्तुती बोगली सौम्या आमी तुझी सकत वर्ती कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुझी स्तुती बोगली सौम्या आमी तुझी सकत वर्ती सर पडून तुका भक्तीन वंदिताव निजा देवा तुका आराधिताव सर पडून तुका भक्तीन वंदिताव निजा देवा तुका आराधिताव. अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू नमन तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका सोम्या जेजू प्रणिपात तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू होजाना तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू गायतां तुका सोम्या जेजू वंदितां तुका सोम्या जेजू दिनवासतां तुका सोम्या जेजू नावाडतां तुका सोम्या जेजू उल्हासां तुका सोम्या जेजू
Hogolsitaun tuka sumyan Jesu. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. येवो मोगाळ जेजू तूं या सक्रमेंटांत परसून हजर आसाय आमच्या दोळ्या मुखार तूं प्रत्यक्ष जावन आसाय वो वेळ ही घडी आनी प्रत्येक जावन पाद्री पियोच्या मानाक आमी हांगासर ह्या नव्यान करून मिसाचें बलिदान भेटोवन ताचे मयफांत ताच्या विनवण्यान तुजे लागीं आमी कितें मागता तें आमकां खंडीत जावन मेळटलें म्हणलो तो बरोवचो आनी बाबार्थांत आमी हांगासर आयल्या जेजू जावं तुका अर्घां जावं तुका वंदन जावं तुका महिमा ताच्या सगळ्या राती तुवें आमकां राखण केलाय सर अवघडांतलें आनवारांतलें पिडे सिडेंतलें वारे वादळांतलें गडगडांतलें पावसांतलें हर एका त्या घडींत तुवें राखण करून आमी कालच्या दिसा सगळो दीस केल्ल्या त्या कामांत आनी तशेंच आमकां रातीक आमच्या कुडीक तुवें बरी एक न्हीद दिवन आमकां सकाळीं दादोसकायेन संतोशान आमकां उजवाड पळोवंक दिल्ल्या सोम्या जेजू तुका आमी अर्घां दिता तशेंच हो वेळ आमी कश्ट काडून पयस जावन सोडून वचून ह्या वाहनाचेर आमी हांगासर आयल्या परत तुका भेटोवच्या खातीर तुका भेटच्या खातीर आमी हांगासर आयल्या आनी सर आमची मागणी आमची देसावां तुजे थंय दवरूंक आमी हांगासर आयल्या पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये लाभय आमकां तुजी कृपे देणी लाभय आमकां तुजी कृपे देणी बोळादी कर आमची अस्कत जिणी बोळादी कर जिणी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये कुटुंबान जियेवंक आमी माया मोगान कुटुंबान जियेवंक आमी माया मोगान लालेन मागतां लाभय तुजी कृपा लालय तुजी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये यावेळी आमी सर आमची देसावां हाडून हांगासर आयल्या आमची सर प्रार्थना आमी हांगासर हाडून आयल्या सवार जाणांक सवार गुज्जो आसात आनी चड जावन पाद्री पियोच्या विनवण्यान पाद्री पियोच्या पांयांक तळी आमी दवरून भवार्थांत आनी विस्वासान ताचे मयफांत आमी कितें मागता तें खंडीत जावन तूं दितलोय म्हणलो तो भरवोसो आमचेर आसा कित्याक सर सांता भक्त आनी प्रत्येक जाण पाद्री पियो तुम थंयसरल्या राजांत तुमच्या मुखामोळ पळोवन थंयसर आसात देवा सांगाता आसात मरियमाये सांगाता आसात आनी तशेंच
तुझ्या संगताय आसात त्या देखून सोबतो भवार्थ जावन आसा ताचे मरिपात मागिल्ले तो तुमकां खंडीत जावन तिळसिता मात्र न्हय आमी कितें मागता तें तुमकां कळीत जाता तुमकां तें आयकता आनी तशेंच जेजू तूं ह्या संवसारांत आसतना समाधानाच्यो गरजो हाडनायलो लोक तुज्या पांयां मुळां दिपयेर पडोवन तांणी मागलें तांचो भवार्थ जावन आशिल्लो कितलो आनी त्या काळार तुज्या काळार खंयसर शिकप नासलें खंयसर दुबळीकाय आसली खंयसर लोकांच्या विरोध करचें आसलें लोकांचो धंदो करता आसले कोण आपणाक अधिकार आसले लोकांच्या आधार बसून लोकांनी तांणी सांगले बरें करून एका गुलामपणाचें जिवीत थंयसर जियेत आसतना तुका तें बरें दिसलें ना आनी त्या देखून तूं समाज बदलुच्या खातीर ह्या संवसाराक देवान तुका धाडलें मात्र न्हय तुजी ती साल संपणी पळोवन तुजो तो मोग आसो आनी तसोच येवपोट आसो तो अधिकार पळोवन समाज जण तुजो फाटलाव करूंक लागले प्रत्येक जण प्रभादी तुजो फाटलाव करूंक रावले आनी प्रभाद्यांनी कितें सांगलें तांणी त्या गांवांत तसोच तो अन्याय तांणी खंडन केलें आनी लोकांक तांच्या मुखामळाक असो तांणी सांगलें आनी त्या मरिपात थंयसर बदलावण जावन येता आसतना त्या ऐन वेळार बापान तुका धाडलो आनी तुवें त्या हरएकी एक नीट वाटेक तुवें हाडलें जावं तुका अर्गां जावं तुका वंदन जय जय प्रभु जय प्रभु येशू निम्मया नाम सुमधुरा येशू जय जय येशू जय प्रभु येशू निम्मया नामके सुमधुर येशू जय येशू जय प्रभु येशू निम्मया नाम सुमधुर येशू जय जय येशू जय प्रभु येशू निम्मया नामವು ಸುಮಧುರ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮಯ ಶಾಂತಿಯ ಪಡೆಯುವೆವು ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ಜಯ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮಯ ನಾಮವು ಸುಮಧುರ ಯೇಸು ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ಜಯ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮಯ ನಾಮವು ಸುಮಧುರ ಯೇಸು ಪರರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವೆವು ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ಜಯ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮಯ ನಾಮವು ಸುಮಧುರ ಯೇಸು ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ಜಯ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮಯ ನಾಮವು ಸುಮಧುರ ಯೇಸು जेजू आमी कितें मागता तें आमकां दिता त्या देखून समाजाची विनवणी आसा समाजाची मागणी आसात प्रत्येक जावन पिढे खातीर आनी एक बरें जिवीत जिवचे खातीर दुबळीकाय वयसच्या खातीर आनी सर आमच्या भुरग्यांनी एक बरें आवडटा बरी जिणे जिवच्या खातीर आमची आनी वडिलांची मागणी आसात त्या देखून ह्या सर त्या
जेजूच्या पांयांतळक मी त्या सवाम येता मरपिया प्रत्येक जावन वैष्णवी म्हणल्यार ICU तसा हांगासर श्री अभिनया आस्पत्रेंत ताचे खातीर आनी ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक आमकां आपोवणें दिलां. त्याच प्रकार नवीन पावला आमकां विगे पोटी कुमोद करता तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आनी सर तांची तेसावां जेजूच्या पांयांतळीक अर्पिया. त्याच प्रकार ब्रेन कॅन्सरांत ग्लॅनी सल्डाना म्हणलें तें हातूंत आस्पत्रेंत आसा आनी त्या कॅन्सराच्या पिडेंत आसा. जेजू बरो गवळी, जेजू बरो वैज ताका बरी भलायकी दिवं दी आनी ती पिडा बऱ्या तरान कांयच कश्ट नासतना सोसूंक ताका अवकाश करून दिवं दी. त्याच प्रकार वेरिकोस वेन आनी युटिरस प्रॉब्लेम इन्स्पेक्शन जालां त्या खातीर सांत आंतोनी आनी पाद्री पियो लागीं मागोवन आसात तांची बरी भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी. आतांच्या काळार सेलिब्यो मेळोवंक कश्ट बरी सेलिब्यो मेळोवंक मागतात आनी ती मेळिल्ली सेलीब आनी तशेंच कोण एक काजारी जियेतात तांचे मदें असमाधान नासतना मसूर नासतना वडील आनी तांचे मदें हें नासतना तांणी कितें तो सक्रामेंत जोडला तो बऱ्या तरान पाळूंक तांकां मोग करून दितात. कालच्या दिसांत काजार जावन 6 म्हयन्या भितर एक विच्छेदन या डायवोर्स जाल्लें तांणी म्हाका सांगलें. हांवें त्या काजाराक गेल्लो रोसाक गेल्लो म्हाका वळखीचे कुटुंब आनी कालच तांणी तें सांगलें म्हाका बारीक बेजार जालें कित्याक तांचें कारण इतलेंच जावन आसा ताच्या बायलेन व्हंकलेन कन्नाडे उलोवं नजो कन्नाक पळोवं नजो मोबायल वापरूं नजो घराक फोन करूं नजो आनी तशेंच त्या न्हवऱ्याची आवय बापूय तूं काल्याक कशें करताय, तूं म्हज्या घोवाक कित्याक करताय आनी कोणाक तूं पळयताय, कोणा कडेन उलयताय, तूं कितें न्हेसताय हें पुरा तांच्या मदें येवन तांचें कुटुंब देसपाट जालां. जर तर असलो असीर मनोभाव आसा असलें स्वार्थ आसा आयच्या दिसाक आयच्या वाजेलांत तें आसा आमी स्वार्था रहीत आमचें जिवीत जियोंक जाय. एक कोटी तो सक्रामेंत घेतल्या उपरांत तांच्या मदें कितें कोणेच तिसऱ्या व्यक्तीन प्रवेश जावचें तें पातक जावन आसा. देखून जेजू म्हणटा कितें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिनाय. मनीस मोडिनाय म्हळ्यार तांचे मदें न्हय बगार तिसरी व्यक्ती या चवथी व्यक्ती तांच्या जिवितांत केन्नाच प्रवेश जावं नजो. कित्याक ह्या 30 वर्सां जाल्या उपरांत ह्या 25 वर्सां जाल्या उपरांत एक चलो आनी चली तांकां जबाबदारी कितें म्हणून कळीत आसा. तांच्या मदें कितें समाधान असमाधान आसा जाल्यार ती समाधाना शिवाय अनेक कडेन सोडून अनेक जाणी तांच्या मदें येवन तांच्या जिवितांतलें मीठ पळोवंक तांकां कोणेच अधिकार दिवना आनी कोण असलें जिवीत पाड करता तांकां कधीच जावं न्ही पातक मात्र न्हय यमकोडाचें जिवीतच. कित्याक अनेक संतोश आमी पाड करचो न्हय, अनेकाचें कुटुंबा जिवीत आमी तांच्या मदें वेचें न्हय. कित्याक जर तर आवय बापायनी इतलें लांब कुटुंबा जिवीत जियेल्यांत तांच्या भुरग्यांक तांणी वाडयलां, शिकप दिलां, जबाबदारी दिल्या जाल्यार तांच्या जिविता पर्यंत म्हज्या दुयेच्या आनी म्हज्या पुताचें जिवीत जाय जंय म्हणलो तो मानवभाव तो आमचे लागीं एक घडयें आसूं जाय. आनी त्याच प्रकार त्याच बरेच तरांनी शुद्ध बायांक बरें काम मेळिल्ल्याक थंयसर वेचाक तांकां बरें भूंय मागतात, बरी भलायकी मागतात. आनी त्याच प्रकार कॅनडाची विजा मेळोवंक पाद्री पियोच्या मोरीफात मागोवन आसात आनी पयन पाद्री पियोच्या मोरीफात बरें जावंक आनी त्याच प्रकार जॉयंट पेन आशिल्लें या इन्फेक्शन जाल्लें पांय दुख आनी हेर चड पीड आशिल्लो आसा आनी प्रत्येक जावन अल्कोहोलिझम या पियोवण्याचें हें आसून थंयसर तांच्या कुटुंबांत इरिटेशन आसा या राग आसा, मसवर आसा आनी थंयसर लेझिनेस आसा आनी हें पुरा बरें जावंक
चड ती मागोवन आसात पाद्री पियोच्या मरी पात्र तांकां चड तें बरें मेळोवन दी आनी तशेंच हांवें आतांच सांगिल्लें परी काजाराचें लग्नाचें प्रॉब्लेम आसा थंयसर कितें लग्नाच्या प्रॉब्लेमांत एकलो मिसाक आसना ह्या मिसाचें बलिदान ना कुंसार ना कुंगार ना सक्रमेंत ना मोबायलार चड आसचें पोर्नोग्राफी तशें हें चड फाटीं वचून आमकां देवान दिल्लो एक तो आयतार त्या आयतारचो तो सक्रमेंत जोडूंक कोणें तशेंच आयताराचो तो कायदो करूंक तसो देव त्या कुटुंबाक फावो करून दी म्हणून आमी मागयान कित्याक जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी तो बरो गवळी आमच्या हिंदाची जतन घेता आमच्या लागीं सदांच तो रावता आनी आमकां तो पळयता आमच्या फाटल्यान येता तो आमकां वाड दाखोवंक मुखल्यान येता आमकां वाड दाखोवंक फाटल्यान आमची जतन घेता आनी आमकां वयर पावन तो पळयता आमकां सगळें तें बरें दिता जेजू Yediavoda sacramenta sastang naman koroya purvilyatya rupa badlag novyo riti adarya salvon vecha askat vishwang bavartache bol divya जशे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सासना सासना एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नावाडता आमेन.
आमेन. प्रकाश पुरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, चलच्याक आमी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत सोडलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदां कुर्साचो कुरो जोडलोय. भाग्यवन पाद्रे पियो बापा, प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, चलच्याक आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कश्ट ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राजितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालोय. भाग्यवन पाद्री पियो बापा, प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, चलच्याक आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर वाटेली जावचे वर्ते भाग फावो केले. ताच्या विनंतीन कितें हांव मागतां ही कृपा दया कर आनी सोड जावन जेजूच्या मरणांत एक सांज जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजूतवे सांगलाय, म्हाका आनी तुमी घेतल्या सदा आनी तुमकां मेळटले. बडया आनी तुमकां उक्ते जातले. आपले बडयता सोदता आनी मागता ते आमकां मेळाशें कर. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राम पातयता. म्हज्या जेजूतवे सांगलाय, सत्य सांग तुमकां सांगता, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन हांव जें मागता तें म्हाका फावो कर. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राम पातयता. म्हज्या जेजूतवे सांगलाय, सत्य सांग तुमकां सांगता, सर्ग आनी संसार सारात पूण म्हजी उतरां साराशी नात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन.
जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राम पात्यता ई जेजूच्या बो पवित्र काळजा कष्टातले ते दया दाखे नसता राहूनचे तुका साथ देव आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुझी काकुळ दाखय तुझी आणि आमची मवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्तने दुलोबे काळजा मरे पात आम्ही तुझ्या लागी मागची ही कृपा तू आमका लाभय. नमारणी काकुतीचे माये नमन आमच्या जीवा अमृत आणि भरोशा तुका आम्ही उलो मारता आम्ही परदेशी वेचे बाळका या दुखाच्या कोंडात असा अस्कार उस्कार सोन आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे शकाये ते तुझे काकुलतीचे दोळे आमचे वयर पडती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळू जेजूक आमका दाखय ये दयाळी मोगाळी दुलोबी ओंकवारी मरिये. आम्हा पासो विनंती कर 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 आम्हा पासून 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 विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासूनाक आम्ही फवसवचे खातीर आमेन सर्वेस्वर तुमका आशीर्वाद दिव आणि तुमका सांभाळून आमेन सर्वेस्वर आपल्या मुखावळाचो प्रकाश तुमचेर पांगो आणि तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्वर तुम्ही शांतीचेर दवरलेली भक्त मानून घेव आणि तुमची मागणी फळादीत करूं आमेन सर्वपिता देव बापूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद करूं आमेन. प्रवेश गीत ये 54 पेज नंबर 39. मोगा सेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या बेटोंग सोम्या हे बलिदान बांधवपणाच्या स्वादीक एकवटान जमल्या हरसून तुका घेवंक वरदान जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्रकान दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पण बरवशाचे किरण
आपल्या जन्मदिवस आचरण करताना देवान दिल्ल्या जिविता खातीर आमी स्पटयतात. मायकल रेगोच बर्थडे, नॉर्लेन रेगो आनी कुटुंब, देवादेन आल्बर्ट पिंटोच्या आत्म्यान स्पटयता, सिसिलिया पिंटो आनी कुटुंब, आपल्या कसली इराद्या खातीर सांपियोच्या मनाक निस्पटयतात. दुबायांचेर बरें काम मेळच्या खातीर सिसिलिया नेजस, देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी निस्पटयतात. जस्वा आनी जेसी, देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी निस्पटयतात. निहाळी पावला आनी कुटुंब, आपल्या कसली इराद्या खातीर निस्पटयतात. सिजल बी पावला आनी कुटुंब, ह्या सर इराद्या खातीर आनी तशेंच आमच्या मतींत आसल्या आमी कित्याक सर आतां सांगूंक ना, ती सर इरादे देवाच्या पांयां कडेन भेटोवया आनी हे दिसाचें बलिदान आमी आतां प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो. दिसाचें बलिदान जावन आसा, एका मागण्याची वत्ते मागणें जावन आसा. ह्या दिसाच्या बलिदानार जेजूस हांगासर हजर आसून ताचे कूड आनी रगत आमकां दिवन आमच्या आत्मीक जिविताक तो संगतपण दिता, आमकां घटाय दिता आनी तशेंच आमकां बळ आनी भलायकी मेळटा. त्या दिवपणी दिसाचें बलिदान घडयत आसतना आमच्या जिणेचेर आमी एक नदर घालया. जर तर आमी सुटल्या, जर तर आमी घरांत उपकारा पडोवन घरांची आमी निंदा केल्या, या कितें आमच्या जिविता मरेपाक हेरांक आमी दुख येयला जाल्यार म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्रतेचो पावती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बघून सदांच आमकां गुन्हेग सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूट सोम्या काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोम्या काकूट सोम्या काकूट प्रार्थूया. सर्वपदार आनी ससनाच्या देवा, तुझ्या दैवी कृपेन तुझ्या याजका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशमाच्या गायने नटून ताच्या कृष्णाच्या निस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या निसंवादाने तुझ्या गणित मोगाची दया माया उडा आमकां उडाते केली. ताच्या मागण्यान ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशमात येवकोटून रावूं आनी संतोशान ताच्या महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुन्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पती पुस्तकांतलें वचप. इसाक जल्मताना आब्रामाची प्राय 100 वर्सां. भुरगो वाडलो आनी आवयचो पांडो ताणें सोडलो. इसाकान पांडो सोडलो त्या दिसा आब्रामान एक व्हड जेवण दिलें. एक दीस इजिप्तकांनी आगारा उदेशी आब्रामाक जल्मलो पूत इस्मायल साराच्या पुता इसाका संगे केलो. सारान हें दितलें आनी आब्रामाक तिणें म्हणलें, ए साकरणे आनी तिच्या पुताक भायर घाल. हे साकरणीच्या पुताक म्हज्या पुता सवें दायजाचो वांटो मेळोवन दिसो. ही उतरां आयकून आब्रामाक ती दूख भोगली. कित्याक इस्माईल तसो पूत जावन आसलो. पूण देवान आब्रामाक म्हळें,
साखने काढून तू कुठेच जाय नका. सारा तिथे संतांनी कित्याक हांवें बसयलेले संत इसाकावतेचे तुका मेळटले. साखनेच्या पुताची संतती एक मोठ राष्ट्र जायशे करतलो. कित्याक तोय तुजो पूत दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें अब्राहामान खाणाची बुटी आनी उदकान भरलेली सामड्याची पोती आगाराक दिली आनी बुटयाक तिच्या खांदार दवरून तिका धरली. ती गेली आनी बेशर्माच्या आरण्यांत भोंवूंक लागली. उदक खावपाक जातच तिणें बुटयाक एका झाडा मुळांत दवरलो आनी सुमार 1 कणाक पयस वचून ती बसली. आपल्या इतल्याक ती म्हणाली, म्हज्या बुटयान म्हज्या दोळ्यां मच्छे पडोवंक म्हज्यान सुसूंक जायना. थंय ती बसून आसतना बुटयान फाटल्यान रडूंक सुरू केलें. बुटयाचें रडणें देवान आयकलें आनी देवदूतान आगाराक उलो करून विचारलें, कितें जालें आगार? भियेनाका, बुटयाचें रडणें देवान आयकलां. बुटयाक उखल आनी ताका शाबीत सांबाळ, कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. देवान तिचे दोळे उक्ते केले आनी तिणें उदकाची एक झर पळयली. थंय वचून तिणें उदक हाडलें आनी बुटयाक पिवंक दिलें. देव त्या बुटया सगळें आसलो आनी तो वावलो. आरण्यांत ताणें वस्ती केली आनी एक निपूण सुतारेकार तो जालो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. ताचे सगळे रस्तेन प्रथम फळा आमी जावच्या. ताचे स्वंत कुशेन सताच्या उतरां मारिफात
बापान आमकां रचल्यान हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभता महिमा तुका सोम्या उपरांत तो पेलेकडे उतरून गदेरे नगरांच्या गावाक तो पावलो थंय जेवसार वागिल्ले दोग जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले ते इतले भिरांकूळ आसले की त्या वाटेन वचूंक कोणूच धेर घेनासलो आनी ते भोग मारून म्हणाले जेजू देवाच्या पुता आमचे दुबरेक तूं कित्याक आयलाय थारायिल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दूख दिवंक आयलाय कितें थंयच लागसार सवार दुकरांचो हिंड सरतालो जेवसार जेजू लागीं अशें परतून लागले हांगा जावन तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां त्या दुकरांच्या हिंडांत धाड जेजून तांकां म्हळें बसा तत्सां ते भायर सरून दुकरांतय प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवन वचून कडश्या वयल्यान सरोवराक बुडोवन उदकांत बुडोवन मेलो इतल्या दुकरांचे सोरोपी पडले आनी शहरांत वचून ही सगळी गजाल आनी प्रत्येक जावन जेवसार बागेल्ल्यान कितें घडलें तें सगळें थंय तांणी सांगलें हें आयकून शहराचो सकयल लोक जेजूक मेळोवंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वच जाय म्हणून ताचे लागीं परतूंक लागलो देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भाव आनी भयणीनो हरेक मनशाक पिडा येवची सहज पिडा भायल्या आंगाची पिडा आमकां दोळ्यांक पळोवंक मेळटा ती पिडा येत आसतना कसलो गाय जालो जाल्यार या दूख जाली जाल्यार पांयांक बी हातांक बी आमकां तळीत जाता आनी ताका सत्य आमकां कळटा पूण पोटा भितर कसली पिडा आसल्यार आमकां पळोवंक दिसना ताका सीटी स्कॅन करी जाय आनी तातूंत कळटा ताच्या उपरांत डॉक्टर ताका पावस जाल्लें वखद दिता थोडी पिडा गुण जाता आनी थोडी पिडा गुण जायना त्याच प्रकार एक पिडेंत आशिल्लो आनी जायते कश्ट करलो निमाणे एका दिसा ताणें डॉक्टर लागीं थंयसर वचून ताची परीक्षा केली आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो तूं भिरांकूळ पिडेंत आसाय तुका थोडे दीस मात्र उरल्यात आनी तुजी ती पिडा आसा ती एकल्याक आनी एकल्याक बदलूची पिडा आनी हें आयकल्लें तो पिडेस्त म्हणालो डॉक्टर म्हाका एक पेन आनी एक पेपर जाय म्हणालो आनी डॉक्टर विचारी कित्याक तूं कितें बील म्हूण बरोवंक येताय की हांगा सर म्हणून ताका तो म्हणालो बील न्हय ही पिडा हांवें कितल्या जाणांक दिवयेत कितल्या जाणांनी कश्ट सोंसयेत कितल्या जाणांनी थोड्या दिसांनी मरयेत म्हणलें म्हाका बरोवंक जाय म्हणालो मोगाळ भाव आनी भयणीनो एका मनशाक पिडा येत आसतना तो ताचे मात्र चिंतिना पगार हेरांचेय चिंता ही पिडा म्हाका मात्र कित्याक कशें देवान म्हाका मात्र कित्याक कश्ट दिले आनी गुण जायनातली पिडा कित्याक दिली इतलो लोक आसा ह्या संवसारांत ताका कित्याक ना आनी एकल्याक कित्याक ना म्हणून व्हड दाखोवचें तें सहज जावन आसा कित्याक मनीस स्वार्थांत भरला मनीस मसरांत भरला आनी हेरांचें बरेंपण खंडीत जावन त्या वेळार चिंतिना हेरांची म्हजे बरीच पाड जाय म्हणून तो चिंता आनी असलें वीक आशिल्ले मनीस जियेतात तें आमकां कळीत आसा कित्याक आमकां पोरण्या तेस्तामेंतांत म्हणून नव्या तेस्तामेंतांत सुमयेंत आमी वाचून आयल्या जाल्यार थंयसर हर एका मनशाच्या काळजांत तें भीक राग मोसोर स्वार्थ तें दिसून येता आनी देवाचें उतर मनीस ह्या विकाळ अवगुणाचो गुलाम म्हणलें
दाखोवन दिता कित्याक देवान आबेलाची भेटवणी स्वीकार केल्ल्याक कायन मसराण करलो आनी ताणें ताका झुशी मारलें. तुमकां कळीत आसा आमकां ह्या दिसांनीच पुतान आवयक उरपायलें आनी तितल्या मात्र न्हय शेजार आसलें की थंयसर उजो दिवन गेलो तो. असलो मुसोर असलें खोटेपण असलें जिद्द असलें तें काळीज देवान कडली जावन तें दिवनाटलें. देवान हर एका मनशाक दिल्लें काळीज जावन आसा तें रक्ता मासांत आनी तें तेका आमच्या योजनांत ह्या आमकां कितें बगडांनी तें बरयल्लें दिवन आदी दिल्लें जावन आसा. जाल्यार असलें कठोराचें असलें मस्काचें तें काळीज मागीर त्या काळजांत बरयल्लें जावन आसा. कित्याक देव खोटो न्हय, देव मुसली न्हय, देव स्वार्थ न्हय, देव हर एकल्याचें बरेंपण पळोवचो तो रचणार तो जावन आसा. तितलें मात्र न्हय, वेचीक पुताचो व्हडलो भाऊ मसराण बरोवन ताच्या बापा थंय रागार जालो आनी सारा हागाराच्या पुताचेर मसराण बरोवन ताका घरांत हाडून भायर काडटा. ही सर गणितां आमकां मसोर मनशां संबंद बिगडायता. आमी तें चिंतूंक वचना. आमी तांणी बरें जावं नजो, आमी बरें जावं नजो, या आमी मात्र बरें जाय जाय हेरांनी बरें जावं जाय म्हणून आमी चिंता. देवान पेल्या तावन पयस कर म्हणून पयस करता म्हणून आमी शिकता आनी आमी हेरांक शिकयता. दिवसा लागल्या दोगा जाणांक गुण केलो जेजू आमकां ह्या सर अवगुणांनी सर आमच्या स्वार्थांतावन निस्वार्थी जिणें जियोंक आमकां तो गुण करून कडली जावन सुटका दिता. त्या देखून मागीर आमी देवा लागीं आमी कशें जियेचे म्हणून आमकां बगता तशे प्रकार हेर म्हणजे भाव भयणी तशेंच जियोन देवा म्हणून आमी हेरां खातीर मागीर आमकां गोवांचो वडो आनी दातांचो होवाय सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडी रक्तान गुंडो वायट बदलून जिविताचे काण आमकां दिवण परता. सर्वेस्पोरा देवा दिन वाचता तुका उदार कोणान दिलाय हे जीवन आमकां. जीवन आमचे सगळे तुका भेटयता. मायपासाक तेगे मोड आमी प्रार्थिता. माया मोगान आमी जियेव संवसारान वो आमचे बापा करपेचो शिवोर. माया मोगान आमी जियेव संवसारान वो आमचे बापा करपेचो शिवोर. माझ्या भाव भयणींनो, आमचे बलिदान सर्वदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं देईना. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमके पयसुबेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. बाबा तुझ्या सेवकास संपियोच्या उदास काढून आमी ही दानां तुका भेटयता. ते तूं मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां सुस्नाच्या जिविता करून पावोया. आमी मागता आमच्या सुमयान जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बरें अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासून पावो. हो कायदो आनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसूं. तुज्या संता संता भक्तां सवय तुका महिमा मेळटा. कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या घेण्या आसूं मोगो. तुज्या भक्तां सांपियोच्या जिणेंत वारी तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागणेच्या फळां
आमकां तूं तुज्या भावा भयणीत येवू कोरताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावन ताच्या महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतांनी सांता भक्तां सांगाती विश्वासान आनी गोडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता Pavit, 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 दरबाराचो सर्वेस तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय बापा तुझं पवित्र तुझं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र ज्ञान घालून निजेरी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या स्नेहान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुसेन कश्ट मरण सोसून पेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो तुका घेवन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे कसत समर्पिंची जास्त करून जेवण जात असत कालची प्लेट मोगान घेवन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी मुखार पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी शास्त्रीय काळाचें रगत पातकांचे बसताना मेळच्या तुमचे कसोत आनी समेस्त मनशा कसोत तें बरें वाटतलें हें म्हज्या कुरासाक करात आवडतो सो गोड परगटूया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्रेकता बाबा ज्यांच्या मरणास्वामी प्रार्थनास्वामी व्यक्तीपणे उल्हास करता आणि वैदिक समुदाय सोडूनची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन विधी सभा करून आमकां पवित्र आनी कोण आनी तुका घेवन बसता आणि जेजूची कूड आनी रगत सोतऱ्या समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी मागता आनी मागता सर्वेस्पराच्या तुमच्या विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेस उल्हास कर आणि लिओच्या जीवन बापा पिटर पावलांच्या रोडी बापा आणि सगळ्या जाती वर्गाला तुका तिथे मोगात वाडे पुन्हा जीवन करा सोबत सदोरून मेल्ल्या ते आमच्या भाव बहिणीची काढवत कर आमकां तुझे सगळे दिलेल्या समेस्त आमच्या जळजळीत मुखामोळ पळोवन पावल कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता ओंकार मुले देवाची माये संगती भगवान जुजे भगवान दत्ता आणि ईश्वर काळी असं सांग फ्रांसिस आणि क्लारा आणि सांपियो तुका मांडवाल्यांच्या सगळ्या भक्तां बरा ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावपाक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमनान सर्पद्वेदार बापा सर्वबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुमंगलाच्या आज्ञा मनात
आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पयस जावं तुझे राग आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्पास वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गीच्या भागांच्या समुद्राचे जो क्रिस्त हे भरवसनात केलां आमकां तुजे उदार कृपेचो तांकां सुटे आनी सर आगतांतले वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ताक सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या जल्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या रगताचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या व्हड ताचेर दिश्ट घालत आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दे मुकुटान सांबाळ तूं जी येता आनी वर्सुले सस्नाच्या सस्नाक आमेन. तुमची शांती सदा काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकांक शांती पाठोवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां सर्वांची आपणे मेळ्ळा आमी जावन आसा हागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना पूण तुज्या उदकानच म्हाका भलायकी मेळटली राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया जिविताकान उंड्या रुपान दितू मोगाळ सोमिया राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया जिविताकान उंड्या रुपान दितू मोगाळ सोमिया तारोग जाऊन मोगान येऊन जिवीत म्हाका दिताय कुर्पे जरी भरताय जिवीत सुफळ करताय राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया जिविताकान उंड्या रुपान दितू मोगाळ सोमिया राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया जिविताकान उंड्या रुपान दितू मोगाळ सोमिया प्रार्थना देवाच्या मोगाळ बाबा सासरे जिविताच्या काळात तुवें आमकां जतशी केले सापियोचे आदर्श आमी घेवंक तूं आनी आमचे निस्वार्थ सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावा भयणीच्या सगळ्यांक जिवन सरून करपाक जीवन मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोबे
हे स्वीकार केले आमच्या जीवनातले पिढ्या शिरातून जा या मागण्या आम्ही बहुतीर फवडटा पादरीच्या विनवणे मागता ख्रिस्तांच्या सुनिया जेजूचे नावे आमेन. बसवण्यात ख्रिस्ताच्या शांती तुमका धाडटा देवाचे मोडुपकार. मोगाळ सांता पियो बापा मोच्या सौम्यान म्हाका दिल्ल्या उपकार तुजो हांव आठयता मजते तुज्या पातयेता गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावडाच्या बोडदायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्र नमान तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावडाच्या बोडदायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्र नमान तुका पियो बापा प्राचिताचो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले ख्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानाक पावलोय गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावडाच्या बोडदायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्र नमान तुका पियो बापा मोगाळ पुत्राचो वे आमकां मरी आशीर्वाद दिव आमकां San Padre Pio, आमा पसोद विनंती कर बगेन कुसाचे कुरवे नेवरंका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.